पण आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही बोट जी नलिनी बोट आसा ती आयज तेजो बॅकग्रावंड काडपाक गेलो कित्याक हांव चड डिटेलान वचना ती पाकिस्तानानसून येयलेली आसा आनी आयज पळय आमी डिमांड केलेलो आसा हेजेर पयली इन्क्वायरी जावची ती बोट पाकिस्तानानसून येयलेली नाफ्ता घेवन ती गोंयान पावली कशी हेजेर आयज पर्यंत कोणूच काय उलयना स्थानीक आमदार मिलिंद नायकूय काय उलयना गोंयचो चीफ मिनिस्टरूय काय उलयना कोणूच काय उलयना आनी आयज सडनली खंय तरी हांकां खबर आसा कितें नाफ्ता आतां ती बोट फ्लोट करतले आनी नाफ्ता एम्प्टी करपाक लागून त्या गणेश बेंजो प्लास्टान दवरतले म्हणून सो आयज खंय तरी आपली कात धापपाक लागून मिलिंद नायकान हो एक स्टंट केल्लो आसा कित्याक ते सगळ्या लोकांक थंयतले थोड्यांक घेतलेले आसा आनी ओपोज करता म्हणून कित्याक आपण गणेश बेंजो प्लास्टान ही नाफ्ता स्टोर करपाक दिवपा ना म्हणून बट हांव मागता जेन्ना गोवोरमेंटान ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें पयलीं कितें जी बोट आसा नलिनी ती आमी फ्लोट करून डीप सियान व्हरतले आनी डीप सियान नाफ्ता खाली करतले म्हणून सो आयज सडनली हो इशू चेंज कित्याक जाला आयज तेंचें डिसिजन कित्याक चेंज जालें आनी एक चेंज जाल्या कारणान लागून जेन्ना मिलिंदाक कळ्ळें जाल्यार मिलिंदान हे एक स्टंट केलेलो आसा लोकांची दिशाभूल करपाक लागून कित्याक आयज जर खरी गरज आसा इन्वेस्टिगेशन करपाची जाल्यार ती बोट पाकिस्तानासून गोंयान पावले हेजेर ते कांयच उलयना आनी सेकंडली मिलिंद नायक म्हणटा की नाफ्ता थंय धरले जाल्यार लोकांक त्रास जातलो हांव म्हणटा नाफ्ता म्हणटा ती गणेश बेंजो प्लास्टान दवरूंकूच शकना कित्याक गणेश बेंजो प्लास्टाची टँक आसा पळय ती फिजिबल ना कितलीशीं वर्सां जाली मोर देन 18 इयर्स जाली तेजेर कसली सर्वे जाल्लेली ना आनी थंयसर अपघात घडपाची चडांत चड चान्सीस आसा सो लोकांची लायफ डेंजराक घालूंक शकना आनी आमी सुद्दां काँग्रेसूय ताका ऑपोज करता सो ही मिलिंद जी नाटकां करता पळय कित्याक मिलिंदाक खबर आसा मिलिंद स्वता म्हणटा कित्याक बाबा आपूण एक बाज ओनर आसलेलो आपूण थंयसर स्टिवडोरींग करता आपूण थंयसर ट्रान्सपोर्ट हँडल तो स्वता मान्य करता कित्याक बाबा आपूण थंयसर पोर्टान काम करता म्हणून जेन्ना तूं काम करता थंयसर जाल्यार आयज पर्यंत कोल्ड हँडलिंग चलता अमोनिया टँक आसा येदो व्हडलो गार्बेज डंप आसा हे इशूवाचेर आयज पर्यंत ताणें केन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना कांयच उलोवना हे आमचे मुरमाबाचे मेजर इशू आसा बट आयज तो फक्त नाफ्ताक ओपोज करता हे लोकांक दाखोवपाक दिवपाक लागून लोकांक सांगपाक सोदता की बाबा आपूण ओपोज करता कित्याक जी बोटीक उजो लागून कोचीन ती आसलेली आनी कोचीनसून ती गोंयान कशी पावली आनी हेज्या फाटल्यान जर कोण आसलेलो हेवूय खबर आसा कित्याक आमी डायरेक्टली एक्सपोज केलेलो आसा कित्याक स्थानीक आमदार मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून ती बोट हांगा गोंयान हाडपाक लागून तेणें फक्त ही हाडपाचें कारण कितें भितर नाफ्ता आसलेली आनी नाफ्ताचो वत आसलेलो 15 कोटी आनी तेंचें डिलींग जाल्लेलें की बाबा 1 करोडाक ती नाफ्ता घेवपाक लागून आयज खंय तरी ते वादळ जालें आनी बोट जेन्ना भायर गेली दोनापावला पावली तेन्ना इशू जालो जाल्यार तेन्ना ते मिलिंद नायकाच्या हाती भायर गेले कित्याक स्वता चेअरमॅनान सांगलेलें आसा CMान कित्याक बाबा आपल्याक अक्षरशः मिलिंद नायकान फोर्स केला ही बोट पोर्टान भितर घेवपाक लागून आनी आयज जेन्ना तेजे हाती भायर गेल्लेली आसा आनी आयज जेन्ना टेंडरींग जालें आनी हो टेंडर कोण खंयच्या तरी गुजरात पार्टीक मेळ्ळो आसा आनी हो 5 करोडाक मेळ्ळो आसा आयज 15 करोडाची वत नाफ्ताक 5 करोडाक दिल्लेली आसा आनी जेन्ना मिलिंद नायकाच्या हातीनसून भायर गेली आसा तो खंय तरी सावाळलेलो आसा आनी सावळून तेणें हे स्टंट करपाक लागलेलो आसा ओपोज करपाक लागून कित्याक हो पयलो नाफ्ता तेज्या हातीन येवंक जाय लोकांच्या हाती दुसऱ्याचे ते टेंडर घेतला तेज्या हातीन वयचे न्हू ते सगळे जाण तेज्या पांया कडेन येवंक जाय म्हणून ही तो नाटकां करता ते ओपोज करपाक लागून आनी लोकांक फक्त तो फटोवपाची कामां करता कित्याक जे इशू आसा लोकांचे ते इशूचेर तो कांयच उलयना